तुम्ही काढले कशी तुम्ही बिल घेतलं तू जायच्या तू करता भाडकारा घेऊन करार कित्याक गेले रे तू? अरे भाडकारा घेऊन करार कित्याक गेल्लो? कितें सेटलमेंट आसा? पयलीं घेवन तूं जाल्यार तूं काडटा कसो? पारोडा पंचायतीचे उपसरपंच आसा आनी खंय तरी जो सातेरी महादेव देवस्थानाक तो रोड आसा खंय तरी लायटी घातले खंय 4 म्हयन्या पयलीं आनी त्यो काडल्या. एक्झॅक्टली हो इशू कितें आनी जर हो पब्लीक रोड येयलो जाल्यार ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्यो लायटी कित्याक घातलेल्यो कित्याक काडटात? तेच आता हो तुम्ही आता जो पळय पळयतात आमी हांगा फाटल्यान हांगा एक जागृत देवस्थान आसा महादेव टेंपल म्हणून खूब वर्सां पयलींचे. तर हो रस्तो जो आता तुम्ही जो पळयता तो आता म्हाका दिसता जवळ जवळ 30-35 वर्सां जालीं हो रस्तो हांगा आसा. गव्हर्मेंटान हो रस्तो करून दिल्लो आमकां इतलीं वर्सां पयलीं. प्लस ताका तुमी पळयता ह्या रस्त्याक तुमी रिटेनिंग वॉल सुद्दां घेतिल्ली आसा गव्हर्मेंटा पयशांतल्यान. पब्लीक फंड ह्या रस्त्याक यूज जाल्ली आसा आनी इतलीं वर्सां यूज जाली. लोकांचो एक हें आशिल्लें की लोक कितें रातचो उत्सव आसा देवळान कितें प्रोग्राम आसा जाल्यार लोक ह्या रस्त्यार येताले. पूण रस्त्या ही लायन जी आशिल्ली ती दुसरी सायडीच्यान आशिल्ली. सो आमी पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतलें वा इतलीं वर्सां रस्तो आशिल्ल्या कारणान आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी त्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक धाडलें की हांगा तुमी पोल घालात आनीक स्ट्रीट लायट घालपा लागून की जेणे करून लोकां येतल्या वतल्या जे पळय कोण यूज करता तांकां रातचे कांय त्रास जावचे न्ही. कित्याक हांगा कितें जिवाणी बिवाणी भोंवतात ताका लागून तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून. आतां फाटले 2 दीस पयलीं म्हाका तांणी फोन केलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो अशें आपलें एक लेटर आयलां. ताका खंय भाटकारान जो पळय सायडीचो भाटकार आसा त्या भाटकारान ताका लेटर केलां की ही आपल्यागे प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून. सो म्हाका ताणें पयर फोन केलो की आपल्याक हें काडचें पडटलें. आपणें तुमकां पंचायती लेटर केलां आनी हांवें ताका सांगलें की पंचायतींतल्यान हांव तुमकां त्या लेटराची रिप्लाय दितां आनी आमी ऑलरेडी रिप्लाय बी करून लेटर रेडी जाल्लें आसा. सरपंचान सायन सुद्दां केल्लें आसा लेटर. सो हांवें ताका सांगलें की 4 दीस सुद्दां तूं हो काडनाका म्हणून सांगलें ताका हांवें. तरी सुद्दां तो आज आपूण हो जो जेई आसा सिद्धराज राव देसाय दिसता म्हाका ताचें नांव, सिद्धराज फर्स्ट नेम तेगेलें. सो तो आज आयला आनी एक दादागिरीशें करून सडनली कांयच ना, ऑर्डर ना, कांय ना आनी हो कितें काय म्हळ्यार ह्या रस्त्याची पोल आहा ते काडपा लागून आपल्या लायनमॅनाक घेवन आयला आनी ते काडपा लागला. तेन्ना जेन्ना म्हाका हो वासू गांवकार जो आमचो हें आसा प्रेजिडेंट आसा ह्या देवस्थानाचो ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव रोखडो हांगा आयलो. पयलीं ताका हांवें विचारलें जेई विचारलें बाबा तूं हें काडटा तुजे कडेन कितें ऑर्डर आसा, ऑर्डर म्हाका दाखय तूं काडपाक. तूं पब्लिका लागून तुवें आमी हें घातिल्लें पंचायत रेजोल्युशन घेतिल्लें तूं सडनली येता काडटा. गांवचे लोक कितें विचारपाक गेल्यार तांचे फुड्यान सुद्दां सामकी अशी दादागिरीची भाशा उलयता. तुमी तें करात हें करात तें करात आपूण काडटलो ह्यो असली भाशा हो जेई आज हो उलयता आमचे फुड्यान. म्हाका समजना हो जेई लोकां खातीर आसा काय एक भाटकारा खातीर आसतो. वो भाटकारागे आयकता गांवच्या लोकांक गेले पंचायतीची कांयच आयकना. हांव सरकारा फुड्यान सुद्दां मागणी करता, रिक्वेस्ट करता सरकारा फुड्यान सुद्दां ह्या जेईक आमगे ह्या पंचायतीन दवरचो न्ही. आमी हो जर जेई हो पंचायतीन जर आसा जाल्यार आमी व्हडलो मोर्चा काडटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. हांव खरें सांगता. आनी ह्या जेईक पंचायत आमगेल्या डिपार्टमेंटांनी हेका खंय तरी रिजार्वा व्हरून दवरपाचो कित्याक हो वतना लोकांक त्रास करतलो. आतां तुमगेले ह्या इश्यूचेर स्टँड कितें आसा? ह्या इश्यूचेर असो स्टँड आसा आमचो की आमी कितेंय जालें म्हणून ही लायट हांगच्या ह्या खांबी काडपाक दिवची नात. हे आमी सगळीं गांवची लोकांक गेले आज तरी पूण हांगा थोडेशे लोक आयिल्ले आसात. आमी जाय जाल्यार सगळीं लोकां आपोवन गांवची लोकां आपोवन आमी व्हडलो मोर्चा सुद्दां काडटले पूण आमी ह्या खांबी काडपाक दिवची नात. मुळे पारोडा हांगा एक इश्यू जालो तो म्हणल्यार जे लायटी खांब्यार लायटी घातले ते खंय तरी परत काडून व्हरता. एक्झॅक्टली कितें मुद्दो हो? मेन म्हणल्यार कितें जाणटो आमी जे पळय तांकां लायटी डिपार्टमेंटान इन्फॉर्म केल्ले आनी आमगे 35 वर्सांची जे पळय रोडा जे पळय NOC प्रोड्यूस जाल्ली PWD आनी जेन्ना थंय PWD NOC जे पळय हें केलें 35 वर्सां जे पळय कळ्ळें आनी आमी ते मागीर तेंच्यांनी मागीर तें हें करून ते पोल घातले. पोल घालून ते स्टेट लायटी आमी पेमेंट केलो कळ्ळें तुका. आनी तांकां सांगलें हें अशें जे पळय आसा कळ्ळें आमी आनी हें ते प्रोड्यूस करूंक शकना कळ्ळें तुका. आयकय 35 वर्सां जे पळय आहा न्हू कळ्ळें तुका
ते 35 वर्सांचे पळय NOC दिले आतां आमी कशी परती तुका NOC दिवंक शकता? आयकून घे, आतां हो आतां मुद्दो आसा, रोड आसा, हो पब्लीक रोड. हय आतां पब्लीक रोडाचेर लायट, पब्लीक रोड केन्नाच्यान आसा हांगा? हय 35 वर्सां मायज जाले. हय. आनी आतां लायटी काडपाक कोणें सांगलें? आतां लायटी केन्ना घातलेल्यो? आतां लायट हे जे पळय न्हू आमी इतले वर्सां आमी Street स्ट्रीट light. लायट नासली देवळां, केन्ना घातल्यो? ते आतां घातल्या 4 म्हयने जाले. हय. कळ्ळो? पूण 4 आतां- म्हयने. आतां कित्याक काडटा ते? आतां कोण हे कंप्लेन केली आपल्या प्रॉपर्टी म्हणून जे पळय कंप्लेन केली आनी हे डिपार्टमेंटान आमकां इन्फॉर्म केलें ना देवस्थानाक. कळ्ळो तुका? देवस्थानान इन्फॉर्म करनासतना ते सडनली येवन लायटी काडूंक लागले. आतां ही प्रॉपर्टी आसा ती कोणाली? देवस्थानाची काय ब्रागांजा म्हणटा गे प्रॉपर्टी. हय. ब्रागांजा म्हणटा भाटकारान त्या टायमार दिल्ली. आमगे निळू गांवकार म्हणून आमगे प्रेसिडेंट आसलो पयलीं, त्या टायमार ती जाल्ली. NOC घेवन रोड केल्लो. कळ्ळो का? रोड केल्लो, हॉट मिक्स घातलें, सगळें केल्लें 35 वर्सां. आनी आतां तो सडनली कशें जालें? बोवाळ जाल्लो आसा, महादेव सातेरी टेंपलची मुळें आसा, आनी खंय तरी हो इशू जाला की लायटी खांब्याच्यो लायटी आसा ते काडपाक. आतां तुमी म्हणटा हे जाग्याचे भाडकार, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव प्रवीण बांदोडकर. बांदोडकर. ही म्हगे डॅडी हय. डॅडीली प्रॉपर्टी. डॅडी प्रॉपर्टी म्हणटरी हो रोड आसा पळय, हो पब्लीक रोड जाता. पब्लीक रोड तुमी करून घेतलेलो? हो प्रायवेट रस्तो. तसो न्हू तुमी. हो प्रायवेट रस्तो. हय. कितें तशें न्हू, आयकून घे पयलीं हांव विचारतें, जो डांबरीकरण केलो तो प्रायवेट केल्लो काय पब्लीक गव्हर्मेंटान केल्लो? गव्हर्मेंटान करूं ना. तुमी केल्लो? हय, कोणा सांगू ना. ना, रोड तुमी केल्लो? रोड तुमी केल्लो? हो रोड तुमी प्रायवेट रस्तो. प्रायवेट रस्तो न्हू, हय, पूण private रस्तो. डांबर घातलो कोणें काय म्हणटा? आमी घातला. गव्हर्मेंटान घालूं ना? गव्हर्मेंटान. आं. गव्हर्मेंटा कडेन काय ना. आतां तुमचें म्हणणें कितें आसा? ना, आमी लायटी खांबे काडपाचे. हांवें तसो हांव लिगली ते आमकां खूब सतयता हे देवस्थानाचे. आनी आमकां खूब इवन सुद्दां हे भरून दवरतात. आमी शेत रोवपाक गेल्यार ते भरून दवरतात, उजो घालतात. राव त्या सायडीन सुद्दां आमी कवाते बिवाते घातलेले, त्या सायडीन उदक घातलें आनी ते सगळे मारून उडयले आमगेले. आमकां खूब टॉर्चर करता आनी हेच खातीर ते CMान कितें तरी एक्शन घेवपाची हेजेर. आतां तुमची प्रॉपर्टी आसल्या कितली वर्सां जाली? देवस्थान 40 वर्सां. देवस्थान तुमची प्रॉपर्टी आसा? देवस्थान भायर आहा. देवस्थाना प्रॉपर्टी त्या सायडीन. ही आमची प्रॉपर्टी. कितलीशी प्रॉपर्टी आसा तुमची? एरिया कितली आसा? ती डॅडी खबर आसता. ना, हरशीं अदमास तुका खबर ना? ती डॅडी कडेन. ओके. डॅडी आसा तुजो? डॅडी आसा. आं. म्हणटरी आज पळय जे तरेन डिसिजन घेतला, खंय तरी डिपार्टमेंटाचे आनी लोकां भितर झगडी जावपाच्यो, हेजेर खंय तरी आतां जर तुमी जर ना, आयकून घे. पूण जेन्ना डिपार्टमेंटान आमकां कळोवपाक जाय आशिल्ली आमची प्रॉपर्टी म्हणटकीर डिपार्टमेंटान हेंच्यांनीच मिसगायड केलें आनी घालून घेतल्या. कोणें? देवस्थान पूण कमिटी. ते बरोबर आसा, पूण पयलीं लायन त्या सायडी आशिल्ली. आतां पळय लायन ही न्ही. पूण हें कोणें डिपार्टमेंटान मिसगायड करून घालून घेतल्या? देवस्थानाचे तो चंद्रकांत देसाय आसा पळय, तेणे डिपार्टमेंटान हें करून घालून घेतल्या. मिसगायड केलें तांकां. हांगा घाला हो पब्लीक. पूण डिपार्टमेंट पब्लीक रस्तो न्ही. पूण डिपार्टमेंट एज ऑलरेडी डिसिजन, पब्लीक डिसिजन कशें घेवंक शकता? तुमची जर तुमची हांव लिगलायज घाल न्ही, त्याच खातीर कंप्लेन घातली. म्हणटरी डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्साक घेवना तुमकां लायटी घालता? ना, डिपार्टमेंट आमकां कांयच विचारूं ना. आतां तुमी कितें करपाक सोदता? ते काडपाचे खांबे. ओके. आनी पंचायती परमिशन घेतलें तुमी? कितें? हे बद्दल तुमी पंचायती लेटर केल्ले. तुमी कशें हेका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा घातले, पंचायती घातले, तेच्या नंतर बाकीचे डिपार्टमेंटाक कळयले. सो थिंच्यान तांकां ऑर्डर आयली की ती काडा अशें म्हणून. आयज आसा आमी मुळ्या सातेरी महादेव देवस्थाना कडेन, आनी सकाळच्यान आज हांगा एक व्हडलो इशू चालू जालो आसा, तो म्हणल्यार जे लायटी खांबे लायटी घातलेल्यो 4 म्हयन्या पयलीं त्यो काडून म्हणटात. ताचें मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा 3 पार्टी जाल्ले आसा. एक म्हणल्यार देवस्थानाचे जे स्थानीक लोक आनी एक सायडीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तिसरो म्हणल्यार एक जे शेत आसा तेजो भाडकार म्हणटा. आतां मेन मुद्दो कितें की ह्या जाग्यार जे खांबे आसा तेजे लायटी घातले 4 म्हयन्या पयलीं त्यो काडटात. ह्याची काडपाचें म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा तो भाडकार आसा तेणी सांगलें. पूण लोकांचें म्हणणें आसा जो पब्लीक रोड आसा 35 गेले 20 वर्सां पासून पब्लीक रोड आसा, तेजेर जर पब्लीक लायटी आशिल्ल्यो त्यो काडपाक कित्याक जाय? आनी हांगा खंय तरी लोकांक पब्लीक रोड जाल्यार येवपा वचपाक त्रास जाता.
हेजे वयल्यान आयज खूब आर्ग्युमेंट जाल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानी जे लायट काडपा आयले ते स्थानीक लोकांनी आडोवन दवरले आसा तशेंच भाटकारा आपले जे देवस्थान कमिटी आमकां आपल्या आडवळ्यान पूण देवस्थान कमिटी आनी जो स्थानीक डेप्युटी सरपंच यांनी तांकां शिटकावून दिल्या की पयलीं इंटरफियर जावपा ना कित्याक हे ज्या जाग्यार रोड लायटी आसा तो देवस्थानाचो तांची शेत आसा ते दुसरे सायडीन सद्या एग्जॅक्ट कितें ते कळना पूण ज्या प्रमाणे हे खंय आसा हो इशू खंय तरी वाडटलो अशें दिसता आनी सद्या हेजेर पंचायत जो डेप्युटी सरपंच आसा जोतकरचो फॉर्म आसा की हो जी लायटी आसा त्यो आमी कशें करून काडपा दिवपाना हांव पारोडा साकून गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.